मंगळार 9 जानेर 2024 मुखेल वोळ सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो हें आनी कितें नवी शिकवण ही नियालाक आदार आमकां कितेंय भायल्यान पळोवंक नवें बरें दिसता जावं कपडे नवें घर मोटर आदी पूण जेन्ना प्रदुशणाक लागून आनी आमच्याच नवसोरणे पासत कितेंय नवें आपणावंक मातसो बदल करूंक आमकां आडखळ जाता। प्रदुशणाक लागून उण्या दर्ज्याचे पॉलिथीन बॅग्स व प्लास्टीक सरकार बंद करत म्हणटात। आमचे धर्मीक वडीलूय प्लास्टीक थर्माकोल फोम कसलीय सजावट करतना वापरी नाकात म्हूण समजायतात आनी तें मानून घेवंक खूब फाटीं उरल्यात आनी म्हाका कितें बरें दिसता तेंच करता आनी हाका लागून पर्यावरण नितळ जावंक हांव आनी तूं नाकारता। शुभ वर्तमानान जेजू अधिकाऱ्यान मेल्या आत्म्यांक धांडायता आनी लोक अजाप जावन ही आनी कसली नवी शिकवण काय म्हूण अजापतात। आयज इतलो कचरो आनी मेल दिसता तेन्ना परतून वापरूंक जाता तसल्यो वस्तू उजार करूंक वा वापरूंक आमकां आव्हान। पयल्या वाचपांत आन्ना प्रार्थना करता आनी भुरगो सामुएल तांच्या घराब्यांत फावो जाता आनी नवेपण येता। हो सोबीत सुंदर संवसार आनी आमचो समाज आमकां देवाचे फुकट देणे जावं हिंदू मुसलमान भाव भयणांक आमी क्रिस्तांव कशीं नवसलले जिवीत आपणावन एकचार एकवट आनी नितळसाण सांबाळतल्या जिविताक गोवाय दिवया। म्हजो थाराव पातकी जिवीत सोडून कचरो उणो करून मोजें आनी समाजीक जिवीत नितळ सांबाळूंक वावुरतली।